मोगाच्यानो आज आमी पाश्चात्य कॉन्वेंतांचो या मॉनेस्ट्रींचो बापोई म्हणून नांवाडल्या सांत बेनेडिक्ताचें स्मरण करता। थोडो वेळ ह्या संता विशयंत आमी समजून घेवया। सांत बेनेडिक्त इटलीच्या नोर्सिया गांवांत 480 इस्वेंत बारिस एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मालो। ताचें तरणाटपणार रोमांत शिकप जावन नासतना ताच्या सांगात्यांची आनी गांवची नैतीक स्थिती बिगडलेली हें पळोवन आपल्या 16 वर्सांच्या प्रायेर बरे विंगड एका दोंगरार वयर आपल्या साल्वासांव जोडच्याक वनवासी जावन जिवंक तो गेलो। थोड्या वर्सांनी मोतीच्या आनी नडत्याच्या परिपिकायेक पावल्या उपरांत ताचें भगवंतपण अजापां आनी आत्मीक निर्दर्शन दिवचें देणें पळोवन जायत्यांनी ताचो पटलाव केलो। तो इतलो फामद जालो की लक्षिला कॉन्वेंताचो वडील अंतरतना मठवाशांनी येवन आपल्या कॉन्वेंताचो वडील जायजे म्हणून बेनेडिक्ता लागीं विनंती केली। सुरवेर बेनेडिक्तान इन्कार केलें तरी उपरांत तो ओप्पालो, पूण थोड्याच तेंपान मठवाशांनी बेनेडिक्ताक वीख घालून जीवशी मारची प्रयत्न केले। ताच्या खानापिवानाचेर ताणें वीख घालें। जेन्ना बेनेडिक्तान आपल्या खानापिवानाचेर मागणें केलें आनी आशिर्वाद मागलें तेन्ना खानापिवानाचें आयदान फुटलें
बेनेडिक्तान तें कोव्यान सांडलें आनी तो पयल्यांच्या आपल्या जाग्याक पाटी आयलो. जेन्ना बेनेडिक्टाच्या फाटलावदारांचो सांगपो सोडलो तेन्ना बेनेडिक्टायन मेळाचो उगम जालो. ताच्या फाटलावदारां खातीर ताणें 12 कोव्यांतां उगडलीं. मात्र न्ही युवजनां खातीर क्रिस्तांव शिक्षण शाळा स्थापीत करून तांकां शिक्षीत करच्यान तो यशस्वी जालो. सान बेनेडिक्तान मठवाशांच्या नैतीक तशें आध्यात्मीक वडावळे खातीर नियमावळी घडण, विधेयपणाक महत्व दिवची जिणे रीत शिकयली. कसलेंच काम करूंक लेजें नासतना अविधेयपणान देवातावन फाटी सरल्या लोकांक विधेयपणान काम करून मागण्यान भवडपाचें, होगळापाचें आनी आराधनाच्या विधानान देवाची हजेरी वळखूंक घेवंक शिकयलें. बेनेडिक्टायन मेळाच्या मठवाशांनी विधेयपण, दुबळीकाय आनी निश्कळपणाच्यो आंगवण्यो करूंक फर्मायलें. आपलो दिसपडटो ग्रास सोडतना तांणी दुबळ्यांक, पिडेस्तांक आनी सांडून घाल्ल्यांक आदार दिवंक, परदेशांक असरो दिवंक, हातापांयांचें काम घणान करूंक शिकयलें. कोव्यांतान जियेतेल्या समेस्तांक कसलेंच बें उपजानाशें मोगृता करूंक शिकयलें. असलीं सर्वीं ताचीं बरीं कामां पळोवन त्या गांवच्या क्रूर रायान सयत आपली क्रूरता रावयली. सान बेनेडिक्ट 547 मार्च 12 मागणें करून पवित्र एवकारिस्त सेवन आपले हात सर्गी उबारून मरण पावलो. 1220 इसव्यांत पापा होनोरियस तिसऱ्यान ताका सांत म्हूण पसारलो. 1964 ऑक्टोबर 24 पापा पावल 16व्यान ताका अख्ख्या युरोपाचो पात्रोन सांत म्हणलें बिरोध दिलें. सान बेनेडिक्ट याजक जावना तरी ताच्या मेळातावन 26 पापसाहेब, 4600 बिस्प आनी 5000 वयर सांत पयस सभेक लाभल्यात. ताची भयण स्कॉलेस्टिका एक सांतीन जावन आसा. सान बेनेडिक्ट प्रतीक जावन युवजनांक प्रेरण जावन आसा. कसलेंय काम तें जावं दी, लजेन आसतना घणान करूंक तो उलो दिता. कुडी भितर वीक गेल्यार, मारेकार पिडा जाल्ल्या वेळार आनी कुडीन फातर आसली पिडा जाताना ह्या संताची मजत घेतल्यार गूण जाता म्हणली पातयेनी पाश्चात संवसारार आसा. मोगाच्यानो ह्या संता विशयांत इतल्या आतुरायेन आयकल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. बाळोक जेजूतय म्हज्या भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तान प्रत्येक जावन हे कार्मेल किरण TV प्रोग्रामाक हजर आसच्या सर तुमी प्रेक्षकांनो, तुमकां ह्या मागण्या विधीक ह्या नियाळाक हांव काळजांतावन स्वागत दिता. आनी हो वेळ आम्हा समेस्तांक देवाच्या काकुळतीचो, मोगाचो आनी उजवाडाचो जावन दी म्हणून हांव मागतां. प्रत्येक जाण उडास करता घरा हांतुळ्ळार आसच्या, कश्टूंच्या, एकसुरपण भोगच्या, दुखेस्त जावन व्हडच्या म्हज्या भाव भयणी पसून तांकां समेस्तांक प्रत्येक जावन हो दीस जावन दी देवाच्या बुजवणेन आनी संतोशान भरलेलो. मोगाचेनो, आमी ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन कार्मेल सेमिनीच्या फेस्ता विशीं नियाळ करन आसा. कित्याक मोरी जावन आसा. देवान दिल्लें वर्तें देणें मनशा कुळाक. मोरी देव न्हय, मोरी आमची भयण, पूण आमच्या मदले एकल्या स्त्रियेक देवान विंचली आनी आम्हा समेस्तांक ती जाली एक मेलफंत. तिचे वरवीं आमकां लाभलो सोडवणदार. तर तिचे विशीं नियाळ करचो आनी तिची लागशिल्ल्यान वळख करची आमकां समेस्तांक बऱ्याक पडटा
आनी आमच्या शांतीपणाच्या वाटेक आदार दिता. आज प्रत्येक जावन आमी कार्मेल सायबिणीच्या तेर्सांत तुज्या जैतेवंत उत्सवां पासून निवार तूं आमकां सदां काळी पुलगोतली गे सोबिणी म्हणून म्हणटा. मरयेच्या जैता विशीं संवसारांत तिका मेळिल्लें तें जैत कसलें आनी कशी ती आमकां समेस्तांक आमच्या फुडाराक आमच्या सासणीक दायजाक ती कारण जाता आनी आमकां उत्तेजन दिता म्हणून आमी आज थोडो वेळ नियाळ करया. एक घडीभर मौनपणी देवाची काकुळत आनी बेसांव मागून घेवया. आज हांव प्रत्येक जावन सांजू हांवच्या वांजेरांतले वासाप वाचूंक येवजण करता. आवस्वर 19 वोळ 17वी आनी मोदेगात परत्यान 25वी. ताणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवोवन खट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणी जेजू कुर्सार किळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें जावन आसलें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेयोफासाची पतीन मरी आनी मागदालाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसलीं. आपल्या आवयक तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, अबले हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणा लागलो, ही तुजी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आधुनीक संवसारांत हर एकलो आपणे यशस्वी जायजे, आपणे जिणेंत जिखाजे, आपणे जैत म्हूण जायजे म्हूण चिंता आनी त्या पासून वावुरता. आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या कॉलेजींनी हर एक कडेन आमच्या मोतीक घालूंक प्रयत्न करतात. कितें म्हणून की आमी जैत म्हूण जायजे, आमी शिकपी जायजे. आनी कितें जाता, आमी शिकपी जाल्यार आमकां बरें काम मेळटा. बरें काम म्हणल्यार कितें तें चड सांबाळ मेळचें काम मेळटा. चड सांबाळ मेळ्ळ्यार कितें जाता, मस्त पयशे आमच्या घरांनी उरतात. आमी कितेंय आमकां मोलाक घेवयेत आनी तेन्ना आमकां संतोश आसा या आमी जैत म्हूण जाल्या म्हणून दीस आनी रात आमची संस्कृती आनी मिडिया आमच्या मुतीक घालूंक प्रयत्न करनीच आसात. आनी सदांच लोक success of life depends on the quantity of money one gets. जैत जावन आसा की आमची आस्त बुतीक, आमचे पयशे, कोणाक कडेन कितलो चड दुडू आसा तो जैत म्हूण जाला, तो संतोश बरीत म्हणून म्हणली फोट संवसारांत आनीक विखूनच येता. मोगाचे न्हू, आज हाचे विशीं
थोडो वेळ आमी गमन दिवया कोण न्ही जावन जैतवंत मनीस आनी कशी मोरी जैतवंत म्हणून आमी म्हणयत. सो देव कितें आमकां सांगूंक सोदता मोरयेच्या जैता विशीं, कितें तिचें व्हडपण मेळ्ळें. नेंगे आमच्या समाजीन चडावत आमी आयकूंक मेळटा, ओह तो रायस जाता, oh he is shining, he is a successful man. आनी एकल्या दाखोवन तो कांय प्रयत्न ना, ताचे कडेन च्या देडक्यो नात, ताका बरकत ना, ताका कोणें माट केला जावेत, ताका कोणें वखद केलां, कितलें केल्यार ताचो बरो जायना न्ही, ताचें अदृश्ट समाना, ताका बोटा कडच्यान गेल्यार बरें, खंय सर्पदोश आसूंक पुरो, खंय ताचें वास्तू समाना जावंक पुरो. फितीसपणाच्या संवसारांत आमकां आमची समाज लोटता, कित्याक कशेंय जावं हर एकल्यांनी दुडू आपणायजय म्हणून आमची समाज आमची संस्कृती सांगता. पूण जेजू तेंच सांगता गे, जेजू कित्याक ह्या संवसार आयिल्लो आनी जेजूचें राजवट कसलें जावन आसलें, जेजूचें दायज कसलें जावन आसलें, जेजूचें जैत कशें आसलें आनी तें जैत कशें आपणाच्या शिसांक आनी प्रत्येक जावन आपणाच्या आवयक ताणें कशें तें जैत दिलें, ही सवालां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां आमी उडया, कित्याक ती वाचपी जावन आसात. ना तर आमी सबार तरांच्या मुतीच्या पिडेक, सबार तरांच्या अनाहुतांक आनी कडेक आमचो जीव समेत काडूंक कित्याक आमी तयार जाता, कित्याक आमकां चिंतले पयशे मेळोनात, आमची लॉटरी तिकेट उठोवना, या म्हाका फर्स्ट रँक मेळोना, कितें करचें, वीक आनी येवचें, दोरीक आनी येवचें, रेल्वे ट्रॅकाच्या पोंदा मोरचें आनी कितेंय करचें, बांयंत उडचें. मनशाक आपणाक आपूण कितें आसा, कितें जावन आसा म्हूण मोल ना, बगार आपणाक थंय कितें आसा म्हणले विशयां चिंतून आपणाक मोल बांदता. त्या स्थितींत आसच्या आमकां देव आज एक नवो संदेश दिता. आयच्या ह्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजूची निमाणी घडी बरो जावन आसलेल्या मनशाक कडेक जैत मेळटा, कुर्सावन ताका, तेंय कोणा मदें, दोगा सोरां मदें तो जैत येवन जाता म्हणल्यार बरी ताका कुर्सायतात. तो कुर्सार आसा आनी तो उमखळटा, ताची आवय ताचे लागीं आसा, ताच्या कुर्साच्या वयर बरोवन घाला व्हडलो बोर्ड, हो नाझरेन जुदेवांचो राय म्हणून, हो नाझरेन जुदेवांचो राय. पूण काय आसा तो कुर्सार आसा. कितें जाता तो पदवेर रावळेर या सिंहासनार बसोवन ना, म्हाका कुर्सार कश्टून किळ्या मध्ये धूम काडटा, दुखता ताका कठीण, कोणाकच सोसूंक जायनासलें तो सोंसता. पेद्रो सांगता, आमी बोगा जे आसले तो भोगता, आमच्या शिक्षेक तो फारीकपण दिता, आमी ताच्या जाग्यार आसा जंय आसले, पूण आमी चिंतलां की तो पातकी म्हणून, पूण आमच्या पातका लेगून तो कश्टाता म्हणून सांत पेद्रो आमकां सांगता. बोगाचेनो जैत देंवत सक्सेसफूल लायफ, हेरांक फाटी लोटून हेरांक जावन मुखार येवंक आमची समाज आमकां सांगता आसतना जेजू आमकां दुसरो संदेश दिता. आमच्या समाजान कितें सांगता आमकां, डिफीट अदर्स टू बिकम फर्स्ट. यू एन्जॉय डिफीटिंग अदर्स. Other is a threat to you. Defeat him. Overcome him. Overtake him. Do anything. Be corrupt. Does not matter. You be first. That is success. पूण जेजू सांगता
दुसरीच वाट आमकां देवाचो राय कसो म्हजे राजवट ह्या संवसाराचे न्हय, म्हजे राजवट ह्या संवसाराचे न्हय, त्या देखून म्हजे जैती ह्या संवसाराचे न्हय. ह्या संवसारांत जे जैत ह्या संवसाराक मात्र लागू जाता, पूण ताका सासणीक मोल ना. जेजून आपल्या जिणेद्वारे, आपणाच्या जिवनपणाद्वारे, आपणाच्या शिसांक दिल्ल्या त्या संतोषाद्वारे आनी ही गज मध्ये 2000 वर्सां जेजूच्या त्या प्रभावान, त्या कृपेन केल्ल्या त्या हसर्यांद्वारे जेजू दाखयता आमकां कोण न्ही जावन जैते वंदगी म्हणून. रोमान राज्य आशिल्लें, साम्राज्य आशिल्लें, इंडियांत चक्रवर्ती आशिल्ले, पूण खंयसर ते आसात? फकत हिस्ट्री, चरित्राच्या टेक्स्ट बुकांत थोड्यो पेजी मात. पूण क्रिस्ताची इगर्ज माता, क्रिस्तान सुरू केलें तें साम्राज्य, ताची काणी आनीक 2000 वर्सां तावन मुंदर सुनूच येता. बरें आनी वायट आसा तातूंत, जाल्यार तातूंत निजा जेजूक, निजा देवाची वळख आमकां समेस्तांक ती मेळटा आनी मेळूनच आसा. तर हो नवो संदेश आमकां न्हयच जेजूच्या जिणेद्वारे मात्र, बगार मरयेद्वारे समेत. मरी जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करता. आमी जुआंव समाजेर पळोवंक जाल्यार दुसऱ्या अवसरांत मरी जेजूच्या पयल्या अजपा वेळार जेजू सांगता ती आसा, ते जेवणाक गेल्ले ते आनी थंयसर वायन मुगदलो. ही मोवाळ काळजाची स्त्री त्या कुटुंबाच्या कारभाराचो हाल ती जाणा जाता आनी चिंता आतां खालें करचें. वायन नाने, सगळ्यांनी पियेचें आशिल्लें, सगळ्यांनी दिवंक आशिल्लें, तें गरजेची वस्त ना पडल्या, उणी पडल्या, खालें करचें. आतां ती धांवता जेजू कडेन, अडे तांकां वायन ना. पूण जेजू तिका सांगता, स्त्रिये म्हणजे फाटलाव करताय तूं म्हजी आवय जावंक पुरो, पूण म्हजो फाटलाव करताय आतां त्या देखून समजो की हांव आज जापाक मनशाच्या पोटाच्या बुकेक बुकता म्हणून मात्र न्हय म्हजें जीवन, म्हजो संदेश म्हूण तेवढाच दवर म्हणून मरयेक सांगता. तेन्ना मरयेक हिसारो मेळटा आनी त्या कामागारांक ती सांगता, ताणें सांगचें बरी करा, हांवें सांगचें बरी न्हय. आमच्या जिणेंत ती खेत ना. आमी सांगचें बरी देवान चलच्या बदलाक देवान सांगचें बरी आमी चलोवंक सुरू करतना आमी शांतीपणाच्या वाटेर, जैताच्या वाटेर आसाव. पत्त्यान सांगचें जाल्यार खेत ना. आमी आमचे चिंताप, आमची स्वप्नां सांडून बगलेक दवर न्हू, देव कितें आमचेतून अपेक्षिता म्हणून, आनी तें आमच्या जिणेंत आटावंक आनी ताची रुजवात दिवंक, ते आमच्या जिणेंत आसा करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमी शांतीपणाच्या आनी जैताच्या वाटेर आसाव. आनी मरी त्या घडयेंत हांव जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करता. कडेक जेजूक तो तिगे मोतीहीन ताका सतकली समाना म्हणून ताच्या सैऱ्यांनी जिंकलें, कित्याक तो कपट्यानो म्हणून तांच्याच समोर थंयच्या मातबाऱ्यांक आपयता आसतना कुटुंबाच्यांक भिरांत दिसता. कितें खंय आमच्या कुटुंबाचें नांव पाड करता न्हय गे म्हणून तांकां भेंड दिसता. आनी ते वचून मरयेक सांगता, अडे ताका हांव घरा हाड दवरया, तूं वच आमचें सांगता ये म्हणून ते बलात्कार करून हाडूंक पळयतात. मार्कूच्या 3ऱ्या अवसरांत आमी तें देखता. आनी मरी भायर रावता आनी ताका आपोवन धाडटा. जेजू तेन्ना सांगता, म्हजी आवय जावन आसा ती, जो कोण देवाची खुशी करूंक सोदता ती म्हजी आवय, भाव आनी भयणी. त्या घडये जेजू मरयेचो नीज गूण न्हयच ती फकत कुडी नावय मात्र,
बगार अतम्यांनी ती आवय कित्याक जेजू आसा आपणाचे बापाची खुशी करूंक टेंपलांत जेजू आसले वेळार टेंपलांत ताणें सांगलें ताच्या आवय बापायक हांवें म्हज्या बापायची खुशी करूंक न्हय गे हांवें आसा जंय म्हणून ताणें तांकां सवाल घाललें. कडेक मोरी आतां कुर्साच्या मुळाक पावल्या. 33 वर्सांची जिवीत जेजूचें तिच्या जिणेंत कांय संतोशाचें जैताचें मानसीक जैताचें संकेत थंय नासना. कश्ट एकसूरपण हेरां तावन दोगदोणी जेजू विशांत केबडायो सकट तिका मेळ्ळें आनी कडेक आपणाचो पूत कुर्सार काडून आसो ती देखता. पूण धैर्यान एक तेंबो तिणें तें दूख उसारलें ना. ती धैर्यान उबी रावता. ती कुर्साच्या मुळी उबी रावता. ती धैर्यान तिका कळना कसलें जायन म्हूण जैत कोण जेजू न्ही जावन आसा गी म्हणून. तेतून त्या घडये ती जाता आवय म्हजी आनी तुजी. कित्याक जेजू म्हाका आनी तुका मोगाच्या शिसांक तिच्या हातांत ओपसून दिता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां जेजू जैत म्हूण करता की आमी आमच्या जिणेंत आमची चिंचा बरी आमच्याच कुशेन आमच्याच ओडण्या प्रमाणे गेल्यार आमी सक्सेसफूल जायना. आमी पोंडान पडटा कडेक. पूण दीस जावन सक्सेसफूल जायच जाल्यार पयशे आमची सोबाय आमचे इश्ट मंत्र न्हय. बगार हांव म्हज्या काळजांत थावन देवाची खुशी करूंक तयार आसा गी. ते संतोशान म्हजी जिणी कश्ट आसल्यार त्या कश्टांत जेजूक आनी आमच्या मायेचें जिवन दोळ्या मुखार दवरून तिचे संगी जैते म्हूण जातलें हांव. आनी तिचे संगी खंडीत आमी सासणीक जिविताक आमी तिचे संगी आसतले हांव निरंतरी. हे भाग आम्हा समेस्तांक मोरी आमची माय दितली. कित्याक आमची भयण ती जावन आसा. ती आमी कितें जावन आसा म्हूण ती जाणा. तर ती जावन दी आमचें मार्गदर्शन. तिची जिणी आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. कशें ती आपणाच्या एकसूरपणांत आनी कश्टांत जेजूच्या लागशिरान पटलाव करन कडेक देवाची खुशी करून निमाणे घडये धैर्यान कुर्साच्या मुळी ती उबी आसली गी. तशेंच आमी धैर्यान आमच्या जिणेंत आमी रुपांतर जावया. न्हय गे हेंच आमचें दायज, न्हयच आमचें जैत, न्हयच आमची कीर्त. दुसरें कितें आमकां जायचें ह्या संवसारांत हें जैत आमकां अनुभव जावयेत. देवाक आमी अर्गां दिवया. मोरये तावन हो आदार आमी मागया. मोरये आमचे माये तूं जाली जैतवंत कुर्सा मुळी. शिकय आमकां धैर्यान तुजे संगी आनी तुजे परी जावंक जैतवंत आमच्या जिणेंत आमचो कुरीस वावून तुज्या पुताचो पाटलाव करता आसतना